So they will not obstruct the traffic. We will be on top. No one will get down. I assure you, sir. I assure you, sir, they will not get down. They will all stand as a human chain symbolic under Gandhiji because this government is finishing our lifeline, river, Mother. That's why all people have come. This is not a violent movement. This is a Satyagraha. This is very peaceful. I assure you, all these people are educated people. हो आज नारो आमचो सबंद गोंयकारांचो आमची मादय जी आमची लायफलायन आसा ती आमी गोंय सरकाराक कर्नाटकाक कशीच हालोवपाक दिवचे ना कारण ते लेटर बरयला सीएमान आमी ताचो प्रोटेस्ट करपा खातीर हो मोर्चा हांगा व्हेला वी आर डुईंग अ पीसफूल प्रोटेस्ट एंड वी ऑल आवर सपोर्टर्स आर देयर एंड वी आर प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द डायवर्शन the sharing of Mother River to Karnataka. आमकां गोंयकारांक पयलीं उदक ना आनी हुबळीच्या धारवाडच्या लोकांचे आमकां चड कुडको आयला आमी एक ड्रॉप सुद्दां म्हादयचो तांकां दिवपाक दिवचे ना कारण म्हादय इज द लायफलायन ऑफ गोवा हे सगळे षडयंत्र जाला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजन्स कर्नाटकान इलेक्शन्स आसा दे गीव 27 MPs टू द सेंटर म्हणून तांचो जी वेटेज चड आसा म्हणून दाखोवपा खातीर हे कर्नाटकाचे जरी स्टेट इलेक्शन असलें तांकां सपोर्ट करपा खातीर हे पॉलिटिकल षडयंत्र आसा आमकां रायट टू प्रोटेस्ट आमी गांधीच्या स्टेटीमध्ये प्रोटेस्ट करता पीसफूल प्रोटेस्ट आमी लोकांक हाडूंक ना ट्रॅफिक हाडूंक ना आमी कायदो हे करूंक ना पण आमचो सरकार कायदो भंग करता कायदो सिंपल हांव लॉजिकल कायदो भंग करता कोर्टान जेन्ना ट्रायब्युनल मॅटर आसा ते आउट ऑफ सेटलमेंट म्हणजे लिगल कोर्ट फिक्सिंग म्हणटा पळय ती फिक्सिंग सरकार बनवता ओनर पर्रीकर करता हाचो आमी इनिशिएट करपाक आज आमी प्रोटेस्ट करता ह्या इलेक्शनान बेंगलोरात बीजेपीक मातूय चान्स ना म्हणून हो पर्रीकार आणि अमित शाह आणि एक कारस्थान चलयला गोंय विकपाचें कारस्थान आणि ते आमी चलोवंक दिवचे ना हे तुमकां हांव बेंगलोरचो गोंयकार तुमकां सांगता आमचे कर्नाटकाच्या लोकां कडेन आमचें कांयच दुस्मानपण ना म्हणून ट्रिब्युनलाचो रिजल्टा खातीर आमी वाट पळोवची आणि एक तुका सांगता हे 3 महिन्यांनी एकदा जर इलेक्शन काबार जालें मागीर अमित शाह आणि पर्रीकार ह्या म्हादयचें नांव सुद्दां घेवचो ना दीस इज जस्ट एन इलेक्शन गिमिक एंड इवन द फार्मर्स ऑफ धारवाड एंड हुबली नो इट जेन्ना भाजपाक पूर्ण बहुमत मेळ्ळें ताजे उपरांत मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाची शपथविधी सोहळा दवरिल्लो आनी तो व्हडलो सोहळा व्हडलो मंटप घालून पणजे कांपाल हांगा दवरिल्लो अख्ख्या गोंयच्यान बहुसंख्य लोक थंय आशिल्ले आनी त्या गर्देन हांवूय आशिल्लो थंय मनोहर पर्रीकारान एक शपथविधी सोहळा जाताना एक भाशण दिल्लें ल्हानशें त्या भाशणांत ताणें एक उतर म्हणिल्लें तें म्हाका अजून याद जाता ताणें म्हणिल्लें की लोकांची अपेक्षा खूब वाडल्या तेन्ना हांव जादूगार न्ही म्हजे कडेन जादूची काडी ना की एका दिसान कितें जातलें अशें ताणें म्हणिल्लें आनी थंयच्यानूच ताणें फटींगपणाचो नाल्लो फोडलो 30 झऱ्यांचें मिश्रण जावन भीमगड म्हणून जे बेळगावी जिल्ल्यांत गांव आसा थंयच्यान उगम जाला आनी तो उगम जातकच फुडें देगांव म्हणून जे खानापूर आसा थंय ताचे नदीन परिवर्तन जालां आनी ती नदी 32-35 किलोमिटर सुमार कर्नाटकान आसा आनी 52 किलोमिटर सुमार गोंयान आसा आनी फुडें ती अरबी समुद्राक मेळटा जर ह्या नदीचें उदक कर्नाटकान थंय आडयलें किंवा डायवर्ट केलें जाल्यार जी सॅलिनिटी म्हणजे गोंयान जी खारसाण आसा समुद्राची सॅलिनिटी जी आसा जी पावसान उजगांव मेरेन सॅलिनिटी पावता ती सॅलिनिटी सह्याद्री जे वेस्टर्न घाट आसा थंय मेरेन पावतली आनी थंयची इकॉनॉमी थंयची बायोडायवर्सिटी उद्ध्वस्त जातली हेंच्यांनी जे आसा ते म्हादयचें उदक जे आसा आपले कर्नाटकांत सरकार येवपाक जाय अरे बीजेपी पक्षापेक्षा हो समाज प्रथम आसा हे सगळे जे आसा ते विसरलेले आसात आणि म्हणून जे आयज जे आसा हे गोव्यान अनेक तरेचे समस्या हे गोंयचे सरकार जे आसा ते करीत आसा एके वटेन कशें आसता की आमी निवडून दितात तांकां लोकशाही पद्दतीन